दीस बुधवार सप्टेंबराची 4 तारीख 2024. पहिले वाचप कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतले 3 अध्याय अवस्वर 1 तावन 9. भावानो, आत्मीक मनशा लागीं उलयल्या बरी तुमचे लागीं उलोवंक म्हाका साध्य जालें ना. तुमच्या सैमाच्या थळार रावून बाळशा लागीं उलयले परी म्हाका उलयजय पडलें. देखून तुमकां हांवें शीत दिलें ना, बगार दूद दिवन वागयलें. कित्याक शीत जेवन जिरोवचें त्राण तुमकां नातलें. आतां जाल्यार तितलें त्राण तुमकां ना, कित्याक आजुनी तुमी मनशा सैमाच्या थळार जियेतात. तुमचे मदें मसर आनी झगडीं आसा सर तुमी आनिकी रक्तमासाचे मनशा सैमा प्रमाणे जियेतले म्हूण जालें न्ही. आपोलो म्हळ्यार कोण, पावल म्हळ्यार कोण, तुमकां भावार्थाक हाडून पावयल्ले सेवक मात्र. सोम्यान आमकां हर एकल्याक दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे काम करतले. हांवें बी रोयलें, आपोलोन ताका उदक वतलें, पूण तें वाडाशें केलें देवान. तशें आसता बी रोयतलोय उदक वतलोय मुख्य न्ही, वाडाशें करता तो देव मात्र मुख्य. रोयतलो आनी उदक वतलो एकच शेवटाक वावुरतात, तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावराताकीत मजुरी जोडतलो आनी सर्व देवाचे सेवेंत सहवावराडी. तुमी ताचे शेत ताचेंच बांदाप. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 33 12 तावन 13, 14 तावन 15 आनी 20 तावन 21. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. जी परजा सर्वेस्परास आपलो देव म्हूण वळखता, जे परजेक आपले दायज करून ताणें विंचल्या, ती खरीच भागी. सर्गार तावन सर्वेस्पर सकला नदर घालन आसा देखून सगळे मनशाकूळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. आपल्या निवासातावन संवसारी जियेतल्यांचेर तो नदर घालता. तांची सगळ्यांची काळजां रचलेलो आनी सर्व तांच्यो करण्यो तजवीज करता तो तोस्सो. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचे ढाल. ताचे सोवें आमच्या काळजाक खरोच संतोष भोगता, कित्याक ताच्या पवित्र नामाचेर आमी पातयेवन रावता. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 4 38 तावन 44. सिनेगोगांतलो बायसन जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासूमाय कठीण तापान न्हिदिल्ली आनी तिचे खातीर ताणें ताचे लागीं मागोवंक उपकार मागलो. जेजून तिये सरशीं उबो रावन तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येताना ज्या कोणागेर विविध पिडा रोगाची मनशां आशिल्लीं ताणें सकटांनी तांकां ताजे सरशीं हाडलीं. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. सबारा भितरले देवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरून गेले. आपूण क्रिस्त म्हणून ते जाणा आसले देखून जेजू तांकां भेस्टावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडतच नर मनीस नातले एक सुरे सुवातेक तो भायर सरून गेलो, पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसल्या कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचनाये म्हणून तांणी ताका आडोवंक पळयलें, पूण ताणें ताचे लागीं म्हळें, हेर शहराकी देवाच्या राज्याची बरी खबर हांवें परगट करी जाय, कित्याक
हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदयाच्या सिनेगोगांनी प्रसंग करीत आसलो. देवाचे उतर हे, वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयच्या वांजेलांत जेजू कोण म्हणून देवसार सांगतात. पिड्या लागली जेजू सरशी येताना सबारां भितरले देवसार तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरताले. तांकां जाणा आसले जेजू संवसाराचो सडवणदार आनी क्रिस्त म्हूण. एका देवसाराक जेजूची वळख आनी भें इतलें आसा जे तर आमकां देवाचे सेवेंत कितली चड उर्बा उमेद आसनाये. जेजून सिमांवचे सासूमायेक गूण केलें. तक्षणच ती उठली आनी जमलेल्यांची सेवा करूंक लागली. असली सत जेजू आमकां दिता. कसल्याय पिडेंत वा देवसाराच्या पासांत सांपडल्यारी जेजूचे सक्तेन तक्षणच उबे रावची सकत लागता. पिडा केवळ देवसाराचे आटेविटे मात न्ही, आमचे मदें आसचें विभजन आनी द्वंद्व. सांत पावल म्हणटा, हांवें बी रोयलें, आपोलोन ताका उदाक वतलें, पूण तें वाडाशें केल्लें देवान. देवाचो पूत जेजूक आमी वळखताव तर आमची पिडा गूण जातली. आमच्या विराराय भक्तच्या मनाक शांती मेळटली. मोसरान मेळिल्लें काळीज नितळ जातलें. देवाच्या स्पिरितान भरोवन जेजूक वळखली आमी हेरांकी ताचे सरशी हाडूंक शकतल्या.